शिरोडे हांगा शेनवारा सांजचो चेतन गांवकर याने आपली बायल हेमा गांवकर हिजे तकलेर फातर घालून तिचो खून केलो आणि आपूण स्वता वचोन फोंडा पुलीस स्थानकात सरेंडर जालो। फोंडा पुलीस स्थानकाचे PI विजयनाथ कवळेकर आणि त्याचे स्टाफ तसेच फॉरेन्सिक स्टाफ यांच्यांनी रातभर परिसरात आणि त्यांच्या घरात वचून पंचनामा करून डेड बॉडी मडगांव हॉस्पिटलान धाडून दिल्ली आसा। त्याच बरोबर ताका आयज चेतन गांवकर याका आतां सांजचो कोर्टान येल्लो आणि कोर्टान 10 दीस पुलीस कोठडीत दवरपाचो आदेश पुलिसांक दिल्लो आसा। दुसरे म्हटल्यार चेतन गांवकर यांचे फॅमिली बॉडी घेवपाक नकार दिताली, ताका लागून फोंडेचे PI विजयनाथ कवळेकर याने आयज चेतन गांवकराची फॅमिली आणि हेमा गांवकर यांची फॅमिलीची मिटींग घेवन हेजेर तोडगो काडलेलो आसा आणि त्यानुसार फाल्यां पोस्टमॉर्टम जातकीर ही बॉडी घेवपाक चेतन गांवकर याची फॅमिली रेडी जाल्ली आसा। कारण की हेमा गांवकर जिका काल मरण येयलें तिजे आणि तेजे चेतन गांवकराच्या फॅमिलीचे बरोबर कोणाच बरोबर रिलेशन बरें नाशिल्लें आणि ताकाच लागून बॉडी घेवपाक तेंच्यांनी नकार दिल्लो, पूण फोंडा पुलिसांक तें यश येयल्लें आसा। आणि दुसरें म्हटल्यार फाल्यां जे चेतन गांवकर आणि हेमा गांवकर यांच्या लग्नाक 7 वर्सां जाल्लीं ना, ताका लागून ह्या घटनेचो पंचनामा डेप्युटी कलेक्टरान करपाचो आसता, पूण फोंडेचो डेप्युटी कलेक्टर लिवेर आशिल्ल्या कारणान हो ताबो धारबांदोडेचे डेप्युटी कलेक्टर निलेश दायगोडकर यांचे कडेन दिल्लो आसा। निलेश दायगोडकर हो डेप्युटी कलेक्टर फाल्यां ह्या घटनेचो पंचनामा करतलो आणि त्या नंतर बॉडीचे पोस्टमॉर्टम जातले आणि पोस्टमॉर्टम जाले नंतर बॉडी चेतन गांवकर ह्याच्या फॅमिली कडेन दितली अशें फोंडेच्या पुलिसांनी सांगलेलें आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।